2027 वर्षाची जनगणना 1 एप्रिल सावन पुराय देशात सुरू जातली। गोंयांत ही प्रक्रिया 2 टप्प्यांनी चलतली। जनगणनेचो पयलो टप्पो 16 एप्रिल ते 15 मे मजगती जातलो। हातूंत गृहगणना करतले। हाचे खातीर 1 ते 15 एप्रिल मेरेन स्वयंनोंदणी करपाक मेळटली। दुसऱ्या टप्प्यात 9 ते 28 फेब्रुवारी 2027 मजगती प्रत्यक्ष जनगणना जातली। जनगणनेची माहिती 1 मार्च 2027 ह्या दिसा जाहीर करतले म्हणून IAS अधिकारी चेष्टा यादव हांणी ही माहिती दिली। फाटले सुमार 8 दिसांच्यान पुराय गोंयभर कुडचडे सेक्स स्कॅन्डल प्रकरण गाजत आसा। हे प्रकरणाविशीं नवी म्हायती मुखार येत आसा। आता मेरेन पुलिसांनी सोहम नायका आड 5 FIR नोंद केल्यात। एका 18 वर्सां पिरायेचे सज्ञान चलयेन सोहमान ताचे लैंगिक शोषण केल्ल्याची कागाळ दाखल केल्या। सध्या ह्या प्रकरणा खाला सोहम नायक पुलीस कस्टडीत आशिल्लो। फोंड्या एका भांगराच्या दुकानात व्हडली चोरी जाल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या। दुकानांतल्या 2 कर्मचाऱ्यांचेर सुमार 1 कोटी 14 लाख रुपया मोलाचे 695 ग्राम भांगर लुटपाचो आरोप आसा। हे संबंधीत फोंड्या पुलिसांनी केस नोंद केल्या आनी फुडली चौकशी सुरू आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या फुडारपणाखाला खंयचोच तरणाटो बेकार उरचो ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिलें। तरणाट्यांनी बेकार रावचे न्ही। सरकारी नोकरेची वाट पळोवचे परस दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य येवजणे खाला तरणाट्यांनी प्रशिक्षण घेवन हेर क्षेत्रांनी संद सोदून काडची। पर्यटन ते IT क्षेत्रात होम नर्सिंग, हाऊसकीपिंग सारकिल्यो वेगवेगळ्यो संधी उपलब्ध आसात। हातून 100% प्लेसमेंट दितात अशें मुख्यमंत्री सांगतात। फोंड्या पोटवेंचणुकेचे फाटभुंयेर राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागला। काँग्रेसीन जैताचो विश्वास उक्तायत प्रचाराकय बरोच नेट वाडिल्ल्याचे पळोवपाक मेळटा। तशेंच GPCCचे अध्यक्ष अमित पाटकारान काँग्रेसीचो उमेदवार डॉ. केतन भाटीकर पोटवेंचणुके खातीर 5000 मतांनी जैतिवंत जातलो असोय विश्वास उक्तायला।
राज्यात 31 मार्च आणि 1 एप्रिलाक वादळी वाऱ्यासहित पावस पडपाची शक्यता आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. देखून हवामान खात्यान राज्यात 2 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला. सत्तरी तालुक्यातल्या होणा वाठारांत गुन्ह्या फाट्यान फातोडेर थाड घालून जुगाराचे सामान आणि 52,300 रुपया जप्त केले. या कारवायेत 9 जाणांक अटक जाल्ल्यान वाठारात बोवाळ निर्माण जाला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोंय पुलीस गुन्ह्या फाट्यान 31 मार्चाक फातोडेर सत्तरीच्या होणा हांगच्या जुगार अड्ड्यार धाड घाली. या कारवायेत अंधार बहार पत्त्याच्या या जुगारात वांटो घेवपी वट्ट 9 आरोपींक रंगे हात धरले. सांगे नगरपालिकेच्या बसकेत वातावरण बरेच तापले. नगरसेवक मेशू डिकोस्टान पालिकेच्या इमारतीत जॅक सिक्वेराच्या पोर्ट्रेट लायल्यान आमदार सुभाष फळदेसाय आणि मेशू डिकोस्टा मदीं वाद जालो. जॅक सिक्वेराचो पोर्ट्रेट लायल्यान परवानगीच्या मुद्द्यावयल्यान दोगांय मदीं जोरान शाब्दीक वाद जाले. या वादा खातीर बसकेचे कामकाज कांय वेळ आडकून पडले. पालिकेतल्या कांय नगरसेवकांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून परिस्थिती शांत करपाचो यत्न केलो. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतल्या मड्यांकुडींतले वट्ट 72 कॅबिनांतले 62 कॅबिनेटांनी मरण आयिल्ल्याच्यो कुडी भरून आसात. हातूंत व्हड प्रमाणात दावो नाशिल्ल्या कुडींचो आस्पाव आसा. पोस्टमॉर्टम आनी मड्यांचो विलो लावपाक कळाव जाल्ल्यान ही परिस्थिती निर्माण जाल्या अशेंय मुखार आयलां. ताका लागून आतां मड्याकूड हाऊसफुल जावपाच्या मार्गार आसा. मजगती न्यायालयीन तज्ञांनी प्रशासनाक 24 वरांचो अल्टिमेटम दिवन प्रलंबीत आशिल्ल्या प्रकरणांचो बेगोबेग निवाडो करपाची मागणी केल्या. काणकोण तालुक्यातल्या माटवेमळ आगोंद गावातलो हो वेळीप घराबो. हो घराबो सुरंगाच्यो फांत्यो विकून आपले पोट भरता. अर्जुन वेळीप आपल्या 2 ल्हान चलयांक तशेंच बायलेक घेवन रातच्या 1 वरांचेर सुमार 15 किलोमीटर पयस खोला दर्या कडेन वचून सुरंगाची फुलां हाडटा. सुरंगाची फुलां काडपाक 2 वरां लागता. घरा हाडले उपरांत तांकां नितळ करून ताच्यो फांत्यो करता. ह्यो फांत्यो करपाक 1 वर लागता. तयार केल्ल्यो फांत्यो बाजारात व्हरून विकतात अशें अर्जुन वेळीप हाची धूव अंजली वेळीप सांगता.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल म्हाका खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचेर तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मंगळारा बिहारच्या मागरा वाठारांत आशिल्ल्या शीतला माता देवळात जाल्यार चेंगराचेंगरीत 8 जाणांक मरण आयलें, जाल्यार 6 जाणांक दुखापत जाली. मरण आयिल्ल्या मदीं बायलांचो आस्पाव आसा. भरपूर भावीक देवाची भेट घेवपाक जमिल्ल्यान ही घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. दुखापत जाल्ल्यांचेर सध्या उपचार सुरू आसात. अशी घडणूक परत घडची न्हय म्हूण देवस्थान समितीन खर पावलां उखलची अशी मागणी लोक करपाक लागल्यात. जम्मू काश्मीर श्रीनगरात हब्बाकदल वाठारांत आशिल्ल्या एका घराक उजो लागलो. उजो इतलो खर आशिल्लो की तो आशिकुशीकच्या घरांनी लेगीत पसरलो. उजो पावलपी दळाच्या जवानांनी बेगोबेग घडणूक थळार पावून मजत कार्य केलें. ह्या घडणुकेत सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी, पूण 6 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. कांय जाणांक दुखापत जाल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. उजो पालोवपा खातीर 8 गाडयो तैनात आशिल्ल्याचें कळटा. बेंगलोरात घुळे वखदाची तस्करी करपी एका टोळयेचो पर्दाफाश करून पुलिसांनी 11 जाणांक अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 किल MDMA, 31 किल गांजो आनी हिरोईन जप्त केला. पुलिसांनी तांकां अटक करून तस्करी खातीर वापरिल्ली दुचाकी जप्त केल्या. वाडटे घुळे वखदा तस्करींच्या फाटभुंयेर पुलीस एक्शन मोडात आसात.
मंगळारा फातोळेर आंध्र प्रदेश विजयवाड्यार एका प्रवासी बसीक अचकीत उजो लागलो. उजो बरोच खर आशिल्ल्यान पयले सुवातेर उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें आनी घडणूक थळार पावून उजो पालोवपाचो यत्न केलो. ही बस रावळापाळेम सावन हैदराबादाक वताली आसून बसीत 35 प्रवाशी आशिल्ले. प्रवाशांक वेळारूच बसींतल्यान भायर काडिल्ल्यान जिवितहानी टळ्ळी. शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागलो अशें कळटा. नयनगर पश्चिम बंगालात थळाव्यांक मुळाव्यो साधन सुविधा ना अशी कागाळ थळाव्यांनी केल्या. सारके रस्ते ना, पिवपाच्या उदकाचो उणाव आसा, तशेंच दिसपट्टे जिणेंत लागपी सुविधांचो उणाव आसा. आमी कशे दीस काडपाचे काय म्हणून थळाव्यांचो प्रस्न. रातच्या वेळार येतली जाल्यार रस्तो धड ना, देखून सरकारान गांभीर्यान घेवन प्रस्न सुटावो करचो अशी तांची मागणी. मुंबईच्या सियॉन हॉस्पिटलाच्या एक्स-रे विभागात मंगळारा सकाळी सुमार 11:47 वरांचेर उजो लागलो. उजो पालपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले आनी उजो पालोवपाक लागले. वेळार सगळ्या दुयेत्यांक आनी हॉस्पिटल कर्मचाऱ्यांक भायर काडिल्ल्यान कोणाक दुखापत जावना. एसीच्या शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो पेटलो अशी माहिती सामकार आयल्या. फकत हॉस्पिटलाच्या इमारतीचे कांय प्रमाणात लुकसाण जालां. रायचूर कर्नाटकात मुंबईचे वेपारी नाशिल्ल्यान बाजारातले दर अचकीत देंवपाक लागल्या. हाका लागून टोमाटांची लागवड करपी शेतकारांक व्हड लुकसाण सोंसचें पडटा. टोमाटा पिकोवपात शेतकारांनी व्हड गुंतवणूक केल्या. दर एकराक 50 ते 80 हजार रुपया मेरेन खर्च येता. वेपाऱ्यांच्या उणावाक लागून बाजारात टोमाटा उपलब्ध जावपाची शक्यताय कमी. सरकारान हाचो एक सर्वे करून लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकार करपाक लागल्या. आसामातल्या सोयताय न्हंये ब्रिज नाशिल्ल्यान थळाव्यांची गैरसोय जाल्या. थळावे लोक शाळेंत वचपी भुरगीं हांकां त्रास सोंसचे पडटात. वचपाक सारकी वाट नाशिल्ल्यान उदकांतल्यानूच वाट काडून वचचें पडटा. देखून बेगोबेग पूल बांदचो अशी थळाव्यांची मागणी.
पुणे, मुंबई आनी ठाण्याक फुडले कांय दीस हवामान बदल जावपाची शक्यताय आसा. फुडले कांय दीस वादळी वाऱ्या सयत फकत उटंगराचो पावसूच न्ही जाल्यार पावसा वांगडाच बर्फ लेगीत पडपाची शक्यताय आसा. सोमारा लेगीत पुण्याक पावसा सयत बर्फ पडिल्लो. मजगतीं थळाव्या लोकांनी जमता तितले भायर सरप टाळचें अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. फुडले कांय दीस दिल्ली, चेन्नय आनी हैदराबादाक वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडूं येता अशी शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ह्या भागांनी भरपूर प्रमाणात पावस पडून वाऱ्याचो वेग 40 किलोमीटर इतलो आसतलो. तेन्ना थळाव्या लोकांनी ओगीच भायर सरचें न्हय. जोगला सयत पावसूय पडपाची शक्यताय आसा. हालीसराक तरणाट्या भुरग्यांमदी कोलोरेक्टल कॅन्सरामदी वाढ जाल्ली दिसून येता. खरें म्हळ्यार 40 वर्सां वा ताच्या वयर पिरायेच्या लोकांमदी हो कॅन्सर जाल्लो दिसून येता. पूण आतां तरणाट्यांक जाल्लोय दिसून येता. हाचे फाटलें मुखेल कारण आसूं येता तें म्हळ्यार आहार. घरचें पौश्टीक खाण जेवण सोडून भुरगे भायलें खाण खावपाक पसंती दितात. पोटान दुखप हें एक मुखेल लक्षण. कोणाकूय दिसत जाल्यार रोखडेंच दोतोराक कळीत करचें. दिसपट्टे पेनकिलर घेत रावल्यार किडनीचेर वायट परिणाम जावपाक शकता अशें दोतोराच्या सोदा प्रमाण उक्ताडार आयला. केन्नाय कसलेंय बारीक दुयेंस जालें जाल्यार आमी पेनकिलर घेवन दूख तात्पुरती कमी करता. हाका लागून किडनी फेल जावपाची शक्यताय आसा. हालीसराक पळयलें जाल्यार चलया पिरियड्सा वेळार लेगीत पेनकिलर घेवन दूख तात्पुरती कमी करतात. पूण हें खंय तरी टाळून ताच्या बदला कितेंय तरी घरगुती वखद घेवन दूख कमी करची असो सल्लो दोतोर दिवपाक लागला. दिसपट्टे भायले तेलाचे खाण खायत जाल्यार ते जिवाक धोक्याचे थारू येता अशें भलायकी अहवालांतल्यान उक्ताडार आयला. हालीसराक तरणाटी भुरगीं घरचें पौश्टीक जेवण सोडून भायलें खाण खावपाक पसंती दितात. भायलें खाण खंयच्या वातावरणांत तयार करतात तें मात आमकां खबर नासता. कांय कडेन अशें पळोवपाक मेळटा की भुरग्यांचें कमी पिरायेचेरूच वजन वाडटा वा तांकां ल्हानपणांतूच डायबेटीस निर्माण जाता. देखून जिवाची जतनाय घेवची.
आंगार टॅटू काडप जिवाक धोक्याचो थारू येता. आंगार टॅटू काडिल्ल्यान कातीचो कॅन्सर लेगीत जावपाक शकता. आजकाल तरणाटे भुरगीं आंगार टॅटू काडटात आनी उपरांत ताचो परिणाम वायट जावपाक शकता हें तांकां खबर नासता. फॅशन आनी स्टायल म्हणून ते टॅटू काडपाक सोदतात. देखून टॅटू काडप टाळचें अशें आवाहन दोतोरांनी सगळ्या तरणाटे पिळगेक केलां. चड प्रमाणात सॉफ्ट ड्रिंक वा ज्यूस पियेल्यार ताचो भलायकेचेर वायट परिणाम जावपाक शकता. तरणाट्या भुरग्यांनी चड थंड पियेत रावल्यार काळजाचें दुयेंस तशेंच डायबिटीस लेगीत जावपाक शकता. सॉफ्ट ड्रिंकांत भरपूर प्रमाणात साखर आसता ती जिवाक माल. चड वजन आशिल्ल्या भुरग्यांक दिसपट्टे सॉफ्ट ड्रिंक पियेल्यार हार्ट अटॅक लेगीत येवपाक शकता. हालींसराक सॉफ्ट ड्रिंक हो तरणाट्यां खातीर म्हत्वाचो भाग जावन रावला. गरमी जाली वा तान लागली काय रोखडेंच थंड पिवपाक वतात. पूण ताच्या बदलाक लिंबू सरबत पिवप तरी बरें अशें दोतोर सांगतात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.